आयज NSUI गोवा युनिवर्सिटी आमची युनिट डेलिगेशन घेवन आज आमी सेक्रेटरी ऑफ एज्युकेशनाक मेळपा आयिल्ले. हो इशू जो आमकां पयर आमी रेजिस्ट्राराक एड्रेस केलो, जे मॅगॉट्स जे जेवणा भितर स्टुडंट्स हॉस्टेला भितर मेळ्ळा जेवणाक, तो इशू आमी रेजिस्ट्रारा कडेन पयलीं एड्रेस केलो. रेजिस्ट्रारा कडेन तो सॉल्व जायना जालो म्हणून आमी मागीर तो DHची एड्रेस केलो. तेंच्यांनी खंयचे आमकां कांय रिप्लाय ना म्हणून आज आमी सेक्रेटरी ऑफ एज्युकेशन प्रसाद सरा आमी आज मेळपा आयले डेलिगेशन. आमी जो इशू आहा तो आमी इशू सरा आज एक्सप्लेन केलो. जे युनिवर्सिटीचे आमकां सांगता ते विथीन तेंची जो कितें अमावंट आहा तितून भितर जो क्वॉलिटी फूड प्रोवायड करपा ते शकना म्हण सांगता आमकां. ते आमी आमची सायडींतल्यान आमच्या सराक आमी सांगलें, सराक तें पटलेलें आहा आज आमी जें कितें सांगलां पळय. सो सरान आमकां सांगलां, अश्युरन्स दिला आपूण जाता तितले बेगीन ह्या मॅटराक इंटरवेन करून जाता तशें करून भुरग्यांक रिलीफ दिवपाक सोदता म्हणून. कित्याक हो इशू जो गंभीर इशू भुरग्यांच्या हेल्था कडेन गोवा युनिवर्सिटी खेळपाक शकना. भुरग्यांक जेवणाक आज मॅगॉट्स मेळ्ळा, हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? रेजिस्ट्रारान हेंचे आमकां आन्सर दिवपाक जाय. रेजिस्ट्रार स्वता आपूण ब्लेम घेवपाक सोदना. सो तेजे खातीर आनी एज स्टुडंट्स ऑर्गनायजेशन आमी भुरग्यां बरोबर ठामपणे उबे आहा. हो इशू सॉल्व जाय सर. सो आतां हांव मागता नौशादा कडेन की हेणी तेजेर मुखाल्ली जें कितें आहा तें नौशादान तुमकां सांगचें म्हणून. तुमकां खबर आसतलें गोंयांत एकूच युनिवर्सिटी आहा आनी कसो ताजो स्ट्रेटेजिकली रँक देंवत आहा. वी आर नॉट इवन इन टॉप 100 युनिवर्सिटीज. आमचो ग्रेड जो आसा ग्रेड A सून ग्रेड B+ जाल्लो आहा. ताजो कारण कितें? बिकॉज लॅक ऑफ फॅसिलिटीज. आनी जेवण म्हणटा तें मॅस फूड, द बेसीक फॅसिलिटीज एंड बेसीक एम्युनिटीज गव्हर्मेंट शूड प्रोवायड टू स्टुडंट्स. ह्या कॉलेजीन युनिवर्सिटीन देशभरचे स्टुडंट्स येता, इंटरनॅशनल स्टुडंट्स येता. सो हेजो परिणाम तांचेर पडटा. आमचें रेप्युटेशन पिड्यार जाता, भुरग्यांची हेल्थ पिड्यार जाता. आनी रेजिस्ट्रार म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना चड, आनी समज आमी क्वॉलिटी फूड दिता जाल्यार आमकां फीज वाडोवची पडटली. सो ह्या विशया खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले प्रसाद सराक, सेक्रेटरी ऑफ एज्युकेशन, की तूं इंटरफियर जा आनी हेंचे कडेन पयशे ना समज जाल्यार तुमी फंड दियात तांकां आनी क्वॉलिटी फूड प्रोवायड करात. कित्याक खबर आहा? बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ क्वॉलिटी फूड हांगा गांवभर गोंयभर फ्रॉम पेडणे टू काणकोण भुरगे येता. कित्याक पयसल्यान भुरगे येता, रावता हांगा, आपली फॅमिली सोडून हांगा रावता शिकपा खातीर. आनी समज तांकां गव्हर्मेंट एक बेसीक फॅसिलिटी, बेसीक फूड दिवंक शकना जाल्यार कांय फायदो ना. सो वी हॅव डिमांडेड एंड वी हॅज अग्रीड टू ऑल द टर्म्स की जे जे हांगा तुमी पळयता आसतले तशे किडे आहा, जेवणाक किडे मेळटा आनी दाखयता राव. सो दीस इज अ क्वॉलिटी फूड वॉट वी रिसीव एट गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस एंड गोवा युनिवर्सिटी मॅस फूड. सो ह्यो पळोवन सुद्दां कसो शॉक जालो, असो जेवण कसो दिवंक शकता. सो ही टोल्ड मी दॅट ही वील टॉक टू वायस चान्सेलर एंड रेजिस्ट्रार आनी हेजो बेगीचे बेगीन एक सोल्युशन काडटले आनी बेगीचे बेगीन बरो जेवण दितले. ऑल्सो वी हॅव प्रेस्ड ऑन वन पॉयंट. रेजिस्ट्रार म्हटलं आमकां समज आमकां क्वॉलिटी फूड दिवंक जाय जाल्यार आमकां फीज वाडोवची पडटली. सो वी हॅव रिजेक्टेड दॅट एंड वी हॅव टोल्ड हिम की फीज वाडोव नाका, विदावट फीज वाडय नासतना तुमी क्वॉलिटी फूड दियात म्हणून. एंड ही इज अग्रीड.